नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत आशियाई भागांत चालू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर भारतीय यंत्रणा सतर्क. प्रधानमंत्र्यांनी आयज लोकसभेत दिली माहिती. अस्तंत आशियाई झुजांत संभावित प्रभावाविशीं प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला उच्चस्तरीय बसका. गरजेच्या वस्तूंची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाचे दिले निर्देश. व्यावसायिक एलपीजी वांटपा खातीरचो आंकडो 30% वयल्यान 50%चेर. केंद्र सरकारान केली म्हत्वाची घोशणा. पुणे विधानसभा पोट वेंचणुके खातीर भाजपाच्या रितेश नाईक जाल्यार काँग्रेसी वतीन डॉ. केतन भाटीकर हांणी भरलो उमेदवारी अर्ज. उमेदवारी अर्ज भरपाचो आयज आशिल्लो निमणो दीस. खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 सर्ती खातीर गोंयचो पंगड सज्ज. गोंयच्या पंगडा खेळा प्राधिकरणान परबी भेटोवन दिलो निरोप. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत उलोवप करतना संवसारीक मळार चालू आशिल्ल्या संघर्शाविशीं हुस्को उक्तायलो. अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या संकश्टाचेर शांततायेन उपाय करपाच्या फाटबळार भारत आसा अशें तांणी सांगलें. नागरी मुळावी बांदावळ, उर्जा आनी येरादारी सुविधा तशेंच वेवसायीक जहाज येरादारीचेर जाल्ले हल्ले भारताक मान्य ना अशें तांणी सांगलें. संवसारीक झुजाचो परिणाम कांय काळ तिगून उरूंक जाय शकता हें मान्य करूंक भारतान तयार रावपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. देशांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हाय अलर्ट रावपाचे निर्देश दिल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है. कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज ट्रेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है. भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है. मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है. हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है. इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है. इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला सीसीएसची म्हत्वाची बसका जाली. ह्या वेळार अस्तंत आशियाई झुजांत संभावित प्रभावाविशीं चर्चा जाली. कृषी, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, विजाचेर जाल्ल्या परिणामाविशीं हांगा सविस्तर चर्चा जाली. गरजेच्या वस्तूंची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच नागरिकांची सुरक्षा प्राथमिकता आसतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. वेवसायीक एलपीजी वांटपा खातीरचो आशिल्लो आंकडो 30% वयल्यान 50% केला. रेस्टॉरंट, हॉटेल, धाबे तशेंच ल्हान उद्देगांक हाका लागून आतां थाकाय मेळटली अशें सुजाता शर्मा हांणी आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत सांगलें. रिफाइनरी के संबंध में हमारी रिफाइनरी सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज के साथ उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर स्थिति सामान्य है. नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है. इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है. भारत सरकार ने सीजीडी एंटिटीज़ को कमर्शियल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी है। इसी संबंध में राज्य सरकारों को भी लिखा है और
एडिशनल 10% एलोकेशन की बात भी कही है पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल चेन्नई दौऱ्यार आसात। भाजपा कार्यकर्त्यांनी तांकां येवकार दिलो। सीट वांटपाविशीं चर्चा करपाक ते तमिळनाडू पावले। वेंचणूक घोषणापत्रक आनी संभावीत गठबंधन ह्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपाचे आसात। तमिळनाडूचे लोक डीएमके काँग्रेस सरकाराचेर उबगल्यात। ह्या भ्रश्ट डीएमके आनी सहकार्यां आड आपली लढाई सुरू करतले अशें ताणें आपल्या उलोवपांत सांगलें। We will start the beginning of the end of the corrupt, incompetent and anti-Tamil Udayanidhi Stalin government. The NDA led by Thiru Edappadi Palaniswamy in Tamil Nadu will decide the seat sharing later today. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसो। सुसाइड है सर ये तो। मौत जो है 15 तारीख को ही हुई है और वो सुबह 7 से 8 के बीच में हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने देखा नहीं? तो उसका लैपटॉप का डेटा नहीं, उसके लैपटॉप का डिलीटेड कर देगा। Is it a graveyard? इट इज। पायल के किसी क्लोज वन के भी हाल ही में डेथ हुई थी। ये पायल स्मार्ट वॉच पहनती थी क्या? सर ऑल्टीट्यूड में ड्रॉप तो है। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। बरसों से आदिवासी संस्कृति में ये स्मृति स्तंभ माड़ एक श्रद्धांजलि हैं जिन्हें बनाया नहीं जाता, रचा जाता है। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। फोंडे विधानसभा मतदारसंघा खातीर पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली। ह्या खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो आयज निमणो दीस। भाजपाचे उमेदवार आनी नगरसेवक रितेश नायक हांणी आयज फोंडे मामलेदार कार्यालयात वचून आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो। उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक वतना तांचे बरोबर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मंत्री सुदीन ढवळीकर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक, प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे, आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हजर आशिल्ले। फोंड्या पोटवेंचणुकेक सगळे भाजपा कार्यकर्ते एकवटीत जावन आपल्या उमेदवाराक निवडून हाडटले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो। फोंडेच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक आशिर्वाद दिवचो। आमकां आशा आसा की ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर आमी परत एकदां हे फोंडेचोय विकास कंप्लीट करतले। हे सगळ्या फाटल्या एक म्हयन्याभराच्या भितर पुराय ह्या मतदारसंघांतल्या वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो शुभारंभ केलो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो फावंडेशन हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात। आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें ते विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ते पुराय करतले। म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें। ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा। फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संघ जावन आमी सगळे जाण मेळून काम करता। भाजपा उमेदवार रितेश नायक जैतिवंत जातलो हातून कांयच दुबाव ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। खूब आनंद जाता कारण पारंपारीक हो जो मतदारसंघ आसा तो
तो मतदारसंघ मगू पक्ष 7 फावटी निवडून आयला आणि काँग्रेस फक्त 3 फावटी निवडून आयला आणि तोही बी काँग्रेसला निवडून आयला पळय तो बाब रवी नायकाचो निवडून आयला आणि रवी नायक हाचो जन्मच मगू पक्षांत जाला हें आमी सगळे आणि त्या खातीर जी पारंपारीक मतां आमची आसा आमी स्वता सगळे कार्यकर्ते प्रामुख्यान सगळे ह्या फावटी काम करून ते स्वप्न आमचें आसा तें पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न. भाजपा उमेदवार रितेश नायक हांणी आपलो बापूय रवी नायक हांणी केल्लें कार्य फुडें व्हरपाची हमी फोंडेकारांक दिली. माझे वडील रवी नायक हांचे कार्य हांगा 40 वर्सां वयर ते हांगा पॉलिटिकल फिल्डान आसा आमदार आसा मुख्यमंत्री जाले आनी तेंचे कार्य हांगा खूब आसा आनी ते कार्य आतां आमी फुडें व्हरता. तेंचे जें कार्य जालां थोडे आमचे उद्घाटन जालें तेंचे प्रोजेक्टाचें थोडें फावंडेशन घातलें आनी हें करपाक आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे हेणी आनी कॅबिनेट मिनिस्टर खूब हेल्प आमकां तेंचो सपोर्ट मेळटा आनी ही आमी लिगसी तेंची फुडें व्हरपाक आमी सगळे आमी सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळे म्हाजो भाव रॉय नायक हे सगळे आमी वावुरतले आनी हे जे पिरियड जो तेंचो आसा तेंचे सगळे प्रोजेक्ट्स आमी पूर्ण करतले. फोंडे वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा आयज काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकर हांणी आपल्या पक्षाचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यां सयत उमेदवारी अर्ज भरले. तांचे बरोबर काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. काँग्रेसीचो उमेदवार जैतिवंत जावन फोंडे वाठारांत बदल घडोवन हाडटले असो विश्वास काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी उक्तायलो. केतन भाटीकर जी इन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से पोंडा जो बाय इलेक्शन जो है उसमें फॉर्म भरा है. सभी लीडर्स यहाँ पे एक साथ थे और राजेश ने जो भी कहा आप सभी ने सुना है. ये दोनों की जोड़ी यहाँ पसंद की गई है, पोंडा में पसंद की है. दोनों एक साथ मिलकर लोगों तक जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के उन सुलझाने के लिए ये दोनों आगे भी काम करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और यहाँ पे 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेंगी. जो भी हमको सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से और मजबूती कांग्रेस पार्टी को आएंगे. काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकर हांणी फोंडे वाठारांत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या समस्यांचो नियाळ पत्रकारां मुखार दवरलो आनी आतां ते वेंचणुकेंत बदल घडोवन हाडटलो अशें मत तांणी उक्तायलें. जाती आनी धर्माचेर वेंचणूक न लडयता विकासाच्या आधारार वेंचणूक लडोवपाचो हावेस तांणी उक्तायलो. काँग्रेस पक्ष म्हणून फुडें करून सोदतले ते लोकांक ब्लड बँक इट इज अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट की हांगा जय हो म्हणून लोक बोवाळ घालता पण रक्त दिवपाक मेळना. फोंड्याच्यान जर मनीस जर पडटा आनी तकली फुट्टा जाल्यार रक्त घेवपाक हॉस्पिटल आनी जेएमसीन वचचें पडटा आनी ताच्या खातीर डोनर्स वचचे पडटा. ऑपरेशनां पोस्टपोन जाता. फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान दर एक तुका न्युरो ना, कार्डियाक ना, पिडियाट्रीक ना, MRI ना, CT स्कॅन ना, दर डायलिसीस ना. ही परिस्थिती आहा. AC चिलर बंद पडटा म्हणून ऑपरेशनां पिडियाट्रीक ऑपरेशनां प्रीनेटल आनी पोस्ट नेटल सर्जरी खातीर पोस्टपोन करता. ताचो बोवाळ आमी करता म्हणून मागीर दुसऱ्या दिसा भुरगे जल्माक येता आनी सर्जरी जाता. ही परिस्थितीचेर म्हाका उलोवपाक जाय. लेट अस टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट. आमी जातीचेर उलोवंक जायना, आमी धर्माचेर उलोवंक जायना. येता ते 15 दीस मिडिया आनी सगळ्या लोकांनी उलोवंक जाय ते एज्युकेशनाचेर, हेल्थाचेर, रस्त्याचेर, उदकाचेर, आयडीचेर, हॉस्पिटलाचेर आनी डेव्हलपमेंटाचेर. 18 जून क्रांती दिन समिती वतीन आयज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांची 116वी जयंती लोहिया मैदान मडगांव मनयली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन दिगंबर कामत हांणी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या प्रतिमेक हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. उपरांत गोंयच्या 4 सुटके झुजाऱ्यांच्या छायाचित्राचें अनावरण मानेस्तांच्या हस्तुकीं जालें. हातूंत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जुलियो मेनेझीस, लक्ष्मीदास के बोरकर आनी वसंत व्ही मोलियो हांचो आस्पाव आसा. ही कार्यावळ गोंय स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेच्या कार्यालयांत जाली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सुटके झुजारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचे विशीं आपले विचार मांडले. राम मनोहर लोहियाची आज 116वी जयंती.
त्या निमित्यान वर्सान वर्स ह्या मैदानांनी राम मनोहर लोहियाची जी कमिटी आसा ते वर्सान वर्स हांगा राम मनोहर लोहियाक आर्गां ओंपपाचो कार्यक्रम करता. म्हाका ते सगळे आपयतात वर्सान वर्स त्या निमित्यान हांव हांगा येता. एक राम मनोहर लोहियाक याद करप, ताजें कॉन्ट्रिब्युशन याद करप आनी हें ताजेंच मैदान, ताज्याच नांवाचेर आशिल्लें मैदान आसा. त्या खातीर हो आमी कार्यक्रम वर्सान वर्स करून आम आदमी पक्षाच्या गोंयांतल्या दुसऱ्या कार्यालयाचे उक्तावण कुर्टी फोंड्या जाले. ह्या वेळार आम आदमी पक्षाचे फोंड्या मतदारसंघाचे उमेदवार गितेश नायक, आम आदमी पक्ष प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक, कार्याध्यक्ष GR जसन गोम्स आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. फोंडे मतदारसंघातलो वाडटो तेंको तशेंच ह्या कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान मतदारसंघातलो जनसंपर्क वाडोवपाचो उद्देश आसा अशें आम आदमी पक्षाचे फोंडे मतदारसंघातले उमेदवार गितेश नायक हांणी सांगलें. हें ऑफिस ओपन केल्या नंतर हांगसरल्या सगळ्या लोकांक तेंची कामां बेगीन जातलीं आनी दुसरें आमचें आनी एक ऑफिस फोंड्या साया शिवमठा कडेन आसा. तर ही दोनूय ऑफिसां बरें लोकांक अवेलेबल करून दवरपाक लागून ओपन केले. फोंड्यांत भाजपा पर्याय म्हूण आम आदमी पक्ष फुडें येता अशें वाल्मिकी नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. दे आर अवेर फोंडेकारांक आज बदल घडोवंक जाय. तांणी सगळ्या पार्टींचे आमदार निवडून हाडून पळयले आनी तांणी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांचें काम पळयलां, आम आदमी पक्षाच्या सरकाराचें काम पळयलां आनी फोंडेकार आज म्हणटात की आमकांय फोंड्यान असलें काम जाय. आमचे रस्ते सारके जावंक जाय, आमची गटरां साफ जावंक जाय, आमचे पार्किंग ट्रॅफिक इश्यू सारके जावंक जाय, आमची हॉस्पिटलां बरी जावंक जाय आनी ताच्या खातीर आज तांचे कडेन एक खरो पर्याय आसा जो आमचो बाब गितेश नायक कॅन्डिडेट आसा बायपोला खातीर. सो आनी आमकां आज हो प्रतिसाद इतलो वाडला म्हणून आमकां एक्चुली सेकंड ऑफिस उगडचें पडलें. एक ऑफिस ऑलरेडी आमचे थंय मेन बस स्टँडा कडेन आशिल्लें, थंय क्लिनिकूय आशिल्लें. त्या भायर आमकां लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो मेळटा आनी लोकांक थंय पर्यंत येवचें पडचें ना म्हणून आमी हांगा एक ऑफिस उगडलां. वागातोर वेळेर गुजरातांतल्या आयिल्ल्या कांय पर्यटकांची SUV गाडी भरते वेळार उदकान व्हांवून गेल्ल्याची घडणूक घडली. उपरांत ह्या पर्यटकांनी थळाव्या प्रशासनाक आनी पुलिशेक म्हायती दिल्या उपरांत JCB मशिनाच्या मजतीन हे SUV गाडयेक बऱ्याच यत्ना उपरांत भायर काडपाक येस आयलें. ह्या घडणुकेन कोणूच जखमी जाल्ल्याची नोंद ना, पूण दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर दिल्ल्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्याचो हुस्को उक्तायला. सुरक्षेच्या मार्गदर्शक तत्वांक खरपणान पाळो दिवचो आनी खास करून भरती सुकतीच्या वेळार दर्या लागसार वाहनां व्हरची न्हय असो सल्लो प्रशासनान दिला. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ. मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा. भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात. योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात. स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट. जहां हर कहानी बनती है
किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबकी मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। बिहार राज्याच्या गिरेस्त सांस्कृतिक दायजाची वळख घडोवपी कार्यावळ दोनापावच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्रात बिहार दिसा निमतान आयोजीत जाल्ली। ह्या वेळार गोंयचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। ह्या कार्यावळींत बिहारच्या पारंपारीक लोकगितां आनी लोकनृत्यांचें सादरीकरण जालें। मिथिला मगर आनी भोजपूर सारकिल्ल्या वाठाराच्या लोककलांच्या सादरीकरणान लोकांची तोखणाय मेळयली। का मूल उद्देश्य जो है वो है बॉन्डिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस। तो बिहार गोवा चैप्टर जो है, हम यहाँ पे मूल जो निवासी हैं बिहार के, वो उन्हें हम एकत्रित करते हैं। अगर कोई MSME जैसे प्रोजेक्ट है, अभी मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, अगर कोई किसी तरीके का उद्योग डालना चाह रहे हैं, अगर किसी तरीके का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें हमारा जो संस्थान है, हम उन्हें प्रयास करते हैं कि हम उनको किसी तरीके से सहयोग कर पाएँ, भले ही मॉनेटरीली हो, फाइनेंशियली हो, या किसी तरीके से यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे हम कनेक्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, बॉन्डिंग, तो हम बॉन्ड कराते हैं। गोवा के मूल जो निवासी और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे हम उन्हें कनेक्ट करवाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे उनको स्कोप मिल सके, ताकि वो एक छोटे लेवल पे ही सही लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से निभा सके। शामपुरुष कला पथक सरवण दिवचले हांणी कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान लोककला उत्सव 2026 आयोजित केल्लो। हातूंत 12 लोककला पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे उपसंचालक मिलिंद माटे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना गोंयचे गिरेस्त संस्कृतीक दायज फुडले पिळगे खातीर राखून दवरपाचो उलो तरणाट्यांक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मारला। ही लोककला टिकोवन दवरपाक लागून फुडली पिढी फुडें येवपाक जाय। ही फुडली भावी पिढी जी आसा तेंच्यांनी हो लोक उत्सव आपल्या आंगान आत्मसात करून घेवपाक जाय आनी हें करपाक जाय म्हणून आयज आमचें सरकारूय वावुरता आनी अशा तरेच्यो ज्यो संस्था ज्यो फुडाकार घेवन हे लोककला उत्सव साजरे करपाक लागून फुडें घेता, तेन्ना हांव मागता आमचे भावी पिढी जी आसा तेंच्यांनी प्रत्येकान कसली तरी कला आपल्या हांगान आत्मसात करची आनी जेणे करून तेचो जो खारेबांद गांधीतीर पेडणे हांगच्या श्री कुलस्वामी रामपुरुष भिरवंडे पेडणे संस्थेन कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे जोड पालवान भजन महोत्सव संस्कृती वैभव ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। हातूंत वेगवेगळ्या वाठारांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या व्यक्तींचो आमदार प्रवीण आल्लेकार आणि आदले आमदार किरण कांदोळकर हांचे उत्सुकी भोवमान जालो। ह्या वेळार उलयतना थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी कार्यावळीचे बरे तरेन आयोजन केल्ले खातीर आयोजकांची तोखणाय केली। छत्तीसगड हांगा आयोजीत जावपी पहिल्या खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 सर्तीन वांटेकार जावपा खातीर गोंयच्या खेळगड्यांच्या पथकाचो औपचारीक निरोप सुवाळो आयज खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणान आयोजीत केल्लो। ह्या सुवाळ्याक खेळ आनी आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। तांचे सयत खेळा संचालक आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक डॉ. अजय गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 ही सर्त 25 मार्च ते 4 एप्रिल मजगती छत्तीसगड हांगा जातली। गोंयांतल्या आदिवासी समाजातले गुणवंत खेळगडे राष्ट्रीय पांवड्यावयल्या ह्या सर्तीन राज्याचे प्रतिनिधित्व करतले। तांकां खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांणी परबी भेटयली। याच्या अंतर्गत पयलो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल छत्तीसगड हांगा 25 तारीख ते 3 एप्रिल पर्यंत आयोजन केलं होता आणि त्याच दृष्टिकोनातून सगळे एथलीट जे आसा, सगळे स्पोर्ट्स पर्सन आसा, तांकां बेस्ट विशीस दिवपाच्या दृष्टिकोनातून आज आमी हांगा जमिले।
म्हाका दिसता की भारत सरकार आनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आनी आमी गोंय सरकार म्हणून की जे ट्रायबल जे एथलीट आसात स्पोर्ट पर्सन आसात मुळता तांचे कडेन आसतना एक इनबॉर्न टॅलंट आसता आनी आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 33.4 आणि उण्यांत उणें तापमान 24.4 नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. अस्तंत आशियाई भागांत चालू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर भारतीय यंत्रणा सतर्क. प्रधानमंत्र्यांनी आयज लोकसभेत दिली माहिती. अस्तंत आशियाई झुजांत संभावीत प्रभावाविशीं प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला उच्चस्तरीय बसका. गरजेच्या वस्तूंची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाचे दिले निर्देश. व्यावसायिक एलपीजी वांटपा खातीरचो आंकडो 30% वयल्यान 50%चेर. केंद्र सरकारान केली म्हत्वाची घोशणा. फोंडें विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर भाजपाच्या रितेश नायक जाल्यार काँग्रेसी वतीन डॉ केतन भाटीकर हांणी भरलो उमेदवारी अर्ज भरपाचो आयज आशिल्लो निमणो दीस. खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 सर्ती खातीर गोंयचो पंगड सज्ज. गोंयच्या पंगडाक खेळा प्राधिकरणान परबी भेटोवन दिलो निरोप. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.